पंचायत कर्मचाऱ्यांच्या 7व्या वेतन आयोगाचा प्रश्न बेगीनच सुटावो करता म्हणून मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतांनी आश्वासन दिले। त्या भायर तांची पेन्शनूय जाग्यार घालता म्हणून ताणें सांगलां। 7व्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणी खातीर पंचायत कर्मचाऱ्यांनी सांखळे मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली। बऱ्या करता तुमचे ते पेन्शनाचो इश्यू आहा जाला कितें तुका एक सांगता म्हणजे 7th पेचोच इश्यू ना। आतां तुमी रिटायर्ड जाता पळय रे आनी ताका पेन्शन आसा त्यो पंचायती पगार दिवपूय म्हणजे पेन्शन दिवपाक शकना त्या स्टाफाचो। बऱ्याच जाणांक 2-2 वर्सां पेन्शनूय हँडअप जाला। म्हणजे एकूच कितें तेजेर फायनल डिसिजन घेवपाक जाय। ते एकदां डिसिजन घेता आनी मागीर एकदां तो फायनलायज करता। आमचे कितें खुबशे जाण रिटायर्ड जावपाक पंचायत वर्कर्स युनियन आम्ही पेडण्याचे काणकोण आणि 70 ते वास्को पर्यंत सगळे स्टाफ जे पंचायतीत काम करतात ते हांगा आयज सीएमाक मेळपाक येयल्ले आसा। आनी सीएम आमचो इश्यू फक्त 7th पे इम्प्लिमेंटेशन आमचे इश्यू खूब आसा पूण 7th पे इम्प्लिमेंटेशन आमकां 2016तल्यान आमकां दिवचें अशें आमी सीएमाक आमकां एश्युरन्स दिल्लें आसा की तुमचें काम करतलो म्हणून। आमी सीएमाक 15-15 दिसांनी हांगा येवन मेळटा पूण आयज मातशें आमचे कडेन स्टाफ सुटी आसल्या कारणान तरी आनिकूय जावपाचें आसलें पूण सेकेंड सॅटर्डे BLO ड्युटी लागून थोडे स्टाफ आमचे येवना। म्हणजे 40% स्टाफ आमचे BLO काम करता तांकां हेका ते आयज येवना म्हणून आमी इन जनरल आमी सगळे आयज हांगा हजर आसा। तेन्ना आमी सीएमाक सांगलां की आमचे 7th पे मातशें बेगीन इम्प्लिमेंटेशन कर। तेन्ना तेणें आमकां एश्युरन्स दिलें आहा की करता म्हणून। इश्यू आनी कांय ना आमचो फक्त 7th पे इश्यू आमचो सेटल जालो। आतां जानेवारीच्या 2026 8th पे गव्हर्मेंट सर्वंटाक लागता आनी आमी 7th पेचेर लागूना म्हणून आमकां 7th पे मातसो बेगीन इम्प्लिमेंटेशन समज ताका दिसलें 7th पे आनी 8th पे वांगडाच दिवपाची तयारी आसा जाल्यार आमी एग्री आसा।